करता तुका नमन, करता तुका नमन, आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता भक्ती मनान कळत्या काळजान करता तुका नमन, करता तुका जिविताचो उडो आमकां मोगाचो ग्रास वतो आमच्या आत्म्याचो, जिविताचो उडो आमकां मोगाचो ग्रास वतो आमच्या आत्म्याचो, तुजो सांगात आशिता तुजी कृपा लालयता, तुजो सांगात आशिता तुजी कृपा लालयता, हर एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नमन, करता तुका नमन. संसाराचो उस्वाटो काळोख गावडावचो समाधान येसो प्रकाश मागोवचो, संसाराचो उस्वाटो काळोख गावडावचो समाधान येसो प्रकाश मागोवचो, तुका मेळोंक आशिता आत्मीक सकत लालयता, तुका मेळोंक आशिता आत्मीक सकत लालयता, हर एक दिसा भोगोंक शांती आमी अत्रेकता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता भक्ती मनान घालत्या काळजान करता तुका नमन, करता तुका नमन. स्वामी आमच्यामध्ये असताना करता तुका नमन, काळजा मनात हांव आमी सोम्याची स्तुती गायता, सोम्या सांगात आसोन सोम्याचें जिवीत आमी वाखणटा, सोमेच आमचो आदार, सोमेच आमचो रस्तार, सोम्या मेरेन आमकां कांयच आदार दुसरो ना म्हण समजून घेवन ताच्या तोरच्या जिवितांत वांटेली जावं करता तुका नमन. मोरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिविता जरी आमकां पावोचो, मोरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिविता जरी आमकां पावोचो, तुजे
जेजू आमकां चडवाकी बोवा परबायतारान तो सांबाळटाय तुजे सांगता आसल्यांक केन्नाच तुवें सोडूंक नाय तुजे लागीं आयल्यांक व्हरत्या मोगान तुवें हारोवन धरलाय तूं आमचो आदार जावन आसलाय सुम्या तुजे कडेन आसा आमकां कोण तुजे कडेन आमची गत कितें जायत सुम्या जायते कडेन आमी हें समजून घेनासतना मेळिल्ले अवकाश उगडोवन घेता तुझ्या लागीं येवच्या तुवें सांगता आसच्या तुज्या जिवितांत वांटेली जावच्या संपदारान आमकां देवान दिल्लें तें वर्तेपण आमी भोगूंक विसरल्या तर समय आमकां भोगसी आमच्या जिवितांत केल्लें चड बरें कार्यां चड आशिर्वाद आमी ह्या वेळार मानून घेता वाखणटा सम्या तुज्या मुखार सरपडटा सम्याक आमी स्तुती करया सम्या मुखार आमी सरपडया नमस्कार करया आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पित पण आमी वाखाणया सोमी आमच्या सांगता आसतना सगळें बरेंपण आमकां जाता सोमेच्या आस्ती तूं एक घडीभर आमी साकया जिवितान आमच्या जायते बडे आमी ताका उलो मारता आसतना ताणें आमकां पाळो दिला परत परत उलो मारूंक आमकां अवकाश आसा पूण आमी तो होगडोन घेता कित्याक संवसारी लौकीक मेतेरपण पयलो स्थान आनी पयलो मान एका निजा देवाक आमी दिवंक चुकल्या सोम्या जेजू जायते बडे तुवें आमकां दिल्ली ती जागरण इतलीच म्हजे सांगता एक जावन रावा सदांच तुमचें जीवन चड आनी चड मापान दैवीक तरान मुखार सुन व्हरूंक हांव जावन आसा तुमचो आदार असल्या जिवितांत वांटेली जावच्याक सम्यान आमकां आपयला सम्या सांगता एक जावन जियोंक अवकाश दिल्लो अवकाश विंसवणकन घेवंक आमकां ताणें विंसवणी दिल्या विंसवण बऱ्या तरान सम्या सांगता आसचेंगी ह्या म्हज्यात जिवनांत हांवें मेतेर जावन जियोवचें ह्या गरज पडटना मात्र ताचे लागीं जावचें उरलेल्या वेळार म्हाका तें पडोन वचोना म्हगे भावन आनी भयणीनो
सम्या सांगता रावचे बाग सगळ्यांक मेळना. सम्या समोर आसचें तें बाग एक वर्तें देणें आनी तें देणें आमी बऱ्या तरान घेतलें जाल्यार ताका अमूल्य तराचे अर्थ आसा. सम्या तुजे लागीं येवच्याक तुवें सांगता आसच्याक प्रत्येक तरा आमच्या जिवनाची हर एकी घडी तुजे खातीरच आमी दवरच्याक जायतें बरेंपण तुवें दिलें जाल्यार अनउपकारीपण आमी दाखयता. तुवें सांगता येवन एक जावंक मेळिल्ले अवकाश आमी ओगडोन घेतले तर परत ते आमकां मेळचें ना. हर एका घडये म्हणल्यार बरी सम्याच्या समोर आमी रावोंक जाय. सम्या सांगता आमी आसूंक जाय. सम्याचें वर्तेंपण आमी बगूंक जाय. तुज्या सिसांक तुवें आपयत आसतना आपयलें सगळें सोडून म्हजो पाटलाव करा. म्हजे सांगताची येया. हांव जें कितें करता तें येवन पळया. आनी तसलें जिवीत आमकां तुवें दिल्लें आसता. तसल्या जिवितांत भागीदार आमकां केल्लें आसा. सम्या सगळें आमचें काळीज मौन तुजें थंय वोण घे. तुका व्हरतो गौरव दिवच्याक, तुका व्हरतो मान दिवच्याक, तुका पयलो स्थान दिवच्याक आमकां शिकय. चड आनी चड मापान ती उरपा म्हाका हो सजयस. सम्या लागीं आज सजयस. हांव बिलकुल सोडचो ना आनी सोडचें ना म्हणलें एक दृढ निश्चय करूंक आमकां शिकय. तुजे लागीं आसा हांव सम्या. सगळे आमचे आटेवटे, सगळे आमचे काळजाचे अत्रेग, सगळे आमच्या जिवनांत कितें सकळी घडटा तें सगळें घेवन आमी आयल्या. मनशाक ह्या लौकीक संवसारांत म्हाका पुरो म्हणलें बगप येवचें बारी उणें. इट्स इनफ. जायती आशा आनी ह्या संवसारांत आसतना हांवें तें आपणायचंय, म्हाका मेळचंय, हांवें करीचंय. तेन्ना मात्र म्हजें आस्तीत. आमचें आस्तीत तातूंतय मोगाचें. आमचें आस्तीत आसचें ह्या सम्या सांगता. सम्या सांगता आमी आसतना, सम्या सांगता आपुरबायेचें जिवन आमी जियेत आसतना तें जावन आसा वर्तें आस्तीत सम्यान आमकां दिल्लें. त्या खातीर सम्या सांगता एक जावन गावया आमी गीत. आमच्या काळजाचे अत्रेक जें कितें तुका सम्या कडेन उलोवंक आसा उलय. जें कितें सम्या सांगूंक आसा सांग. आनी सम्याच्या जिवनांत भागीदार आसा. त्या खातीरच सम्याची नदर भोव अपुरबायेची. एका लेखार लेवी घराक समारेच्या स्त्रियेक जाकेवसाक पातकी स्त्री कोण ती वचोन सम्याच्या पांयांक आपले दुखां गळोवन आपल्या केंसांनी पुसता. तिका ह्या सगळ्यांक एक वायट नदरेन पारिजेव पळोवन आसले, हेर लोकूय पळोवन आसलो. पूण समी तसो न्ही. सम्याचें काळीज मोळाचें ताणें ताच्या मोगांत आनी खाकुतीन तांच्यो दिश्ट घाली. त्या देखून तांचें संपूर्ण परिवर्तन जालें. आमच्या जिवनांतय परिवर्तन जावच्याक जायते अवकाश आसात. जायतें बरेंपण सम्या आमकां दाखयता. तो दिता, तो ना म्हणना. आनी असले बरेपणान सदांच जियोंक सम्या तुजो आदार आमी मागता. ही आमच्या काळजान घे आमकां तुज्या ताबेंत. तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक कशें तुवें ती काकुतीची आनी मोगाची नदर त्या जाके वयर घाली, त्या समारिया स्त्रिये वयर घाली, त्या पातकी स्त्रिये वयर घाली, त्या लेवी घरा वयर घाली. त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनान तुजी काकुतीची दिश्ट सरय. आमकां तुज्या वर्त्या मोगान भर. चड आनी चड मापान तुजें बरेंपण आमी जावच्याक, चड आनी चड मापान तुजें आशिर्वाद भोगच्याक, चड आनी चड मापान आमी तुका लागीं सरच्याक आमकां वोण घे. सम्याच्या वर्त्या मोगांत आमी जियेतना समींत आमच्या सांगता जियेता. आनी ताचो परिणाम आमी भोगला. जो कोण सम्याक आपुरबायतनान आपणयता, जो कोण सम्याक लागीं व्हरता, जो कोण सम्याच्या जिवितांत वांटेली जाता,
ताका स्वामी केदाळे ना म्हणना एका एका रितीर तो पावता तेंते साव नतल्यांची वान्ना कष्ट नतल्यांची वेद आसम साध्य ना पूण ते कष्ट तेंते सवा समस्यो हे सगळे उतराणी करूंक आमचो हात धरून आमकां उखलून त्या पोंता दवरूंक आसा आमचो स्वामी मोगळा बापा जेजो आज आमी तुजे लागीं आसा तुज्या पांया तळा आयले हांव आमी तुजे भुरगीं पाद्री पियो कितल्या आपुरबाय तरान तुजे कडेन विराती करून आसलो तूं सोड ताका दुसरो कोणूच नासलो म्हाकाय आज तूंच सम्या आमकांय आज तूंच सम्या हांगासरल्या हर एक लागीं तूंच सम्या हे ऑनलायनीर विक्षण करच्या हर एक लागीं तूंच सम्या ताच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जा आनी आमकां सांबाळ तेच गीत आमी गायता आसतना सम्याच्या वर्त्या जिवितांत वांटेली जावया भागीदार जावया सम्याक आमी स्तुती करया. आमकां बरेंपण दिताय आमच्या जिवितांत वांटेली जाताय. Cause
दिता ते सांगत पण आम्ही साख्या सम्याच्या आवडत्या मोगाची गोडसाण सदांच त्याची रूस आम्ही बघया समी म्हणटा हांव आसतना खंयची सक्तेची तुका गरज ना हांव आसतना खंयच्याय ह्या संवसारी वस्तूची तुका फकत उपयोगाक मासिवाय ताचे वयर होंदोन जियनाका अवलंबित जीवन सोम्या ते आमचे अवलंबन आमचे तुझे ते सोम्या तू नासतना आमकां कितेंच ना त्या देखून तुझे सांगता आमी सदांच जियोंक अत्रेकता तुझे सांगता आमी लालेता तुझे सांगता रावोंक आमकां तुवें दिल्ले वर्ते बाग आमी घेता खोडकार म्हणा लागलो हांव ताचेशी गेलो जाल्यार बरो जातालो खोडकाराक फकत एक पत्तेणी पावट वेतालो ताचे लागीं धांवतालो ताका मेळटालो आनी थंय गेल्लो उपरांत पाटी म्हज्या माट्या घेवची गरज ना जायर आपल्या तुवे खातीर मागोवंक आयिल्लो सोमी आयलो जाल्यार कांयच गडबड आसची ना म्हण ताका कळीत आसलें पण त्याच वेळा रक्तस्रावाची स्त्री धांवन आयिल्ली ती म्हणा लागली हाच्या तकल्याचो कुडको हांव आपडले जाल्यार हांव गोड जाताली त्या वेळार सोम्यान ताका आपडले सोम्यान तिच्या काळजाचे अत्रेक समजून घेतले आज तुझ्या आनी म्हज्या काळजाचे अत्रेक जावं बरो पिडेन जावं बरो कश्टान जावं बरो नश्टान जावं बरो समस्यांनी ननताचे समस्यो अंगविकाल भुरगीं आमच्या कुटुंबांत ह्या भुरग्यांक कितें करचें कितें तांचें जिवन मुखार सून व्हरचें म्हणल्यार खंत जायती दोस्ता प्रायस्त आज तांकां पळोवची गत उणी आसा असो जाल्यार प्रायस्त पासत आज आमी मागया तांकां जाय जाल्यार बरी भलायकी सोमी दिवं दी सोमी आंचेचो ह्या सगळ्या प्रायघरांक तुज्या मुखार दवरता आमची वडिलां ती कालचो तेकलो तरणाटो म्हणा लागलो कुळुरांत आराधना गेल्या वेळार म्हज्या भयणीन म्हज्या आवय बापायक फाटीं जाप दिवची जाल्यार कशी कित्याक ताणें ती दी जाय कित्याक ताका समजना आनी ह्या आवय बापायन ताचे खातीर कितले कश्ट काडल्यात कितल्या वर्त्या मोगान ताका वागयलां आज ताणें तशें उलोवंक जायना म्हणा लागलो तो हांव ताका आपण हाडटा ताका चिके सांगा म्हणा लागलो मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जायते फावटी आमी कसले प्रामुख्यता कोणाक दिवचें म्हण कळीत नासतना आज आमी देवातावन मात न्ही मनशातावन पयस गेल्या आमकां आमचें जीवन 4 दीस ह्या संवसारांत तोरांक बरीं कामां मेळ्ळ्यान मेळोन दी बरें बरें उटावळी आसा बरो पागी आसा बरे पयशे आसा त्या वेळार आणकी चड मोग सोम्याचो आमकां हे जाय आणकी चड वर्ते तरान सोम्या सांगत आमी आसा जाय आणकी चड आनी चड ताच्या सांगता अनुभव करूंक आमी अत्रेक जाय तें जावन आसा आमचे पवित्रपण ताच्या बदला म्हाका बरें आसा म्हाका बरें जालें आनी हांवें कितेंय केल्यार चलता म्हणलो मनोभाव आमी घेवचो न्ही अनपकारीपण तें पण सोमी आमकां शिक्षा दिना वय कित्याक शिक्षा दिवचो सोमी न्ही कोणी कितेंय केल्यार तांकां बक्षिसो सोमी ते बक्षिता म्हणो आमी आमकां जाय जाल्यार बरें करूंक जायना सोमी हांचेचो जायते फावटी आमी लेतार्जीक जायते फावटी आमी जाय गी नाका गे म्हणल्यार बरी तुज्या लागीं आयल्या जायते फावटी आमी वेचागेक वेच पूण तूं आमकां केदाळे ना म्हणनाय अरे घडये तूं आमकां म्हणटा ये म्हज्या लागीं ये तसलें काळजां खूब जाय तसलीं उरपां आमचे थंय येवं दी कुरपां आमचे थंय येवं सोम्याच्या वरते आदारान जियोंक तत सोमी आमकां आदार दिता आसतना सोम्याच्या वर्तेपणांत आमी भागीदार जावया सोम्याचें बरेंपण आमी साख्या फ्लोरा ह्या भयणी पासून आज आमी मागया फ्लोरा अल्बुकर्क तिका बरी भलायकी तिच्या कुटुंबांत बरेंपण सगळें बरें जावचें आमी मागया कॅन्सर पिडेस्त जायते जाण वळवळून आसात मोगाच्या कितलेशीं जाणां निराश जाल्यात एका भयणी पासून आमी मागया फ्लोरीन तिका ती सकत देव दिवं दी तिच्या जिवनांत भागीदार जावं दी
वीरा म्हणल्या एका बहिणी पासून आमी मागया तिच्या कुटुंबांत जर बस्त मापान विदवळी येता आसतना थोडे फुडें संदेह येता कितें जायलां काय कितें अशें कित्याक जाता पूण सोमी म्हणटा हांव आसतना दंडळ नाका तुज्या भावार्थांत भिये नाका तुज्या धैर्यान चंचल जायनाका म्हणटा वाली वायट सगळं ताका दोस्ता म्हणटा ताका भक्ता ग्रेगरी सिंथिया ह्या भुरग्यांक बरेंपण दिवच्याक सोम्या लागीं आमी मागया तेज्या मतीन तें कितें रिगलां तें कितें वायट सगत आमकां दोस्ता ही सगळी वायट सगत 5 रुपयाच्या वर्त्या मजतीन आज पयस सरूंक आमी फरमायता 5 रुपया लागीं खंयच्याय वायट सगतेक जावं ती जमसाचे विदवळी जावन जागो नातलो आयली तरी ती झगडून म्हणल्या परी ताका फाटीं धाडटालो तो कित्याक पवित्रपणान तो आसलो सोम्याचो आदार ताचे थंय यथेश्ट मापान आसलो आज तुका आनी म्हाका त्याच 5 रुपयाच्या वर्त्या मेटांनी सोलोवंक आपयला त्याच 5 रुपया बरोबर एक जावन आमी जायते बडी आमची रिजानां दिता म्हाका ती पिडा आयल्या म्हाका अशी आयल्या म्हाका तशी आयल्या वच ते 5 रुपया लागीं सांग ताका सोम्याच्या वर्त्या नांवान तो मागिल्लें ताणें जिवांत आसतना आपल्या 5 धरी कितलेशा पिडेस्त्यांक ताणें गोड केलें हरियारीनी लोक ताच्या लागीं येतालो गोड जातालो आज तस 5 रुपयो वर्त्या तरान ह्या पुणशेतांत तो आसा पुणशे ते 5 रुपयोचे वर्त्या तरा कितलेशा जाणांक ताणें ससाय दिल्या हांगा ताच्या लागीं वचून मागिल्ल्यांक कितले जाणांक ताणें बरें केलां त्या वेळार तांकां म्हणलें उतरां इतलेंच जावें ताणें तुमकां बरें केलें तुमी ताच्या लागीं येवन ताका मान करात तितलेंच ताच्या लागीं आमी येवन ताच्या लागीं रावता आसतना खंडीत जावन तो आमकां ना म्हणना त्या देखून त्या 5 रुपयाची इमाजी म्हाका रावता आसतना तुमचे कितें कश्ट आसात तुमचे बनपास कितें आसात तुमचे वळवळे कितें आसात ते सगळे सोम्याच्या नांवी त्या 5 रुपया मुखांतर 5 रुपयाच्या विणवणेन सगळें संपोवन दी म्हूण आमी मागता आसतना सगळे आमी उबी रावया मोगाच्यान पवित्र आत्म्याची सगत मागोवन घेवया पवित्र आत्मा आमचे थंय येता तो आत्मा आमचे थंय कार्यरुपी जाता तो आत्मा आमकां पवित्रपणांत सांबाळूंक पवित्र आमचें जिवीत मुखासून व्हरोंक पवित्र आमच्या हर एका कार्यांनी सांबाळच्याक तो आमकां आपणे दिता पवित्र जावया भगवानपणान बरया देवास्पण आदरया आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सगळी आमची प्रार्थना प्रत्येक तरान आमी हांगा हाडली प्रार्थना सांग पुरो आमच्या कुटुंबाची असले विदवळी असलें उणेपण कितेंय संबंद बऱ्या तरान नात झगडे झूज तडपडी कितें करचें कशें चलोवचें म्हण कळीत ना जायते जाणचे संबंदांत उणेपण आसता तर तोच 5 रुपयो आज त्या घरांत रावून दी तांकां तें बर्तिकन दिवन दी कोणा सकडी चंचल मन आसा कोणा सकडी घुसपड उपराटी मन आसा घुसपड गोंदळ ते रस्तात असलेंचे मना नितळ कर असलेंचे मना शांती समाधानाची कर बऱ्या तरान ताणें उलोवंक आदार तांकां दी सोम्यान केदळाई उपराटी स्वभावाच्यांक सण सोडूना तांचे स्वभाव ताणें शांत केले जावन आसात मोवाळ केल्ले जावन आसात आज आमचेय स्वभाव मोवाळ जावच्याक आमचे स्वभाव शांत जावच्याक सोम्या लागीं करपा मागया रागांत जायते पेटच्या राग येवन नाका जाल्यार विदवळी करच्या राग येवन मेळ्ळ्या बरी वायट उलोवच्याक सोम्या तांचो राग निवरय म्हूण आमी मागया जायते जाणांक राग येता कितें करचें म्हूण कळीत जायना ह्या वेळार सोमीन ताका आदार जावं दी त्याच प्रमाणे पेंगटा सकयल आसली दूख तेका जाणांक एडवर्ड प्लॉसी जॉन रॉड्रिगस ह्या भुरग्यांक आसली ती पिडा पेंगटाच्या सकयल जायते कश्टांची ती पिडा गूण कर म्हूण आमी मागता विल्बन
ताका आसली पाठदूख ती गुणकर म्हूण आमी मागता. जुलियस ताचो फुडार विसच्याक ताका जाय जाल्यार आदार दी सम्या म्हूण आमी मागता. झीना, जोस्पिन आनी आमचे कडेन मागोवंक विनंती केल्या तांकां हांवें बरेंपण दिवच्याक ह्या वेळा आमी मागता. त्या प्रमाणे कोण आसा कर तुमी मागोवंक आसा मोगाचें न्हू. समेच्या वरती आदारान तांकां दियात. पवित्र सगळ्यात आमी मागोवन घेवया आनी समीस आमच्या हर एका उणेपणांत, आमच्या हर एका पिडेंत, आमच्या कश्टांत, आमच्या दुखांत वांटेली जावं दी. ताची उतरणी करूंक आमकां आदार जावं दी.
हालेलुया हर गाड्यो क्लास सम्या वंदन सम्या आराधन सम्या तुझ्यावरती कीर्तन आम्ही गायता सम्या तुझ्यावरती भजन आम्ही करता सम्या तुझ्या जीवितांत आम्ही वाटेले जाऊच्या आमकां जाय जाल्यार बरें पण सगळ्यां तूं दी सम्या पवित्र शक्ती आमी बरो पवित्र शक्ती आमची जिवाळ जावच्या कार्याळ जावच्या वरभेवन जावच्या सडसडीत जावच्या तुझ्या वरत्या जिवितांत हर एका कडेन धांवत धांवन येवन तुका आरोन धरच्याक तुका वेंगच्याक तुका पटलो धरच्याक जाय जाली सगळ्यो आमकां दी सम्या हालेलुया 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 सगळ्या मितींबेर पडया सगळ्यांचे आशीर्वाद घेवंक आयकी सगळ्या विनंती कर देवा तुवें कापुजिन्यासाक संपाद्र पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरां वांटिली जावचें वर्तें भाग पाव केलें ताच्या विनंतेन कितें वत्र करून मागता हें करपा दाय कर आनी चड जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जिवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर
महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदा सर्वदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदा सर्वदा महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदा सर्वदा आमेन. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका आनी तुमी घेतल्यात सदा आनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सत्य आनी मागता ते म्हाका मेळचें. संदीप डायलिसीस करना आसा ताका जायते कश्ट आसात ते ताच्या आवयक आनी ताच्या कुटुंबाक संपूर्ण तरान सुटका दी म्हूण आमी मागता. रोशन ताची भलायकी बरी जावच्या खातीर प्रकाश हाका एक बरें काम मेळच्या खातीर विन्सेंट सेरावो ताचे ड्रायव्हिंग लायसन्स जावंक ना परत परत फेल जाता सुमे कडेन तो मागता पाद्रीपे कडेन विनंती करता म्हाका जाय जालें ते ड्रायव्हिंग लायसन्स खंय दी म्हणून तोच मागोन आसा. त्याच प्रमाणे बुजां दुखाशी शेलीन न्हीद पडनासतना जायते त्रास भोगची इवेटा रिटा संपदारान पेंगटा सकयल बोल नासतना असो एडवर्ड अकाई पाद्रीपेच्या हातान दिवन संपदारान तांकां गूण कर म्हण आमी मागया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपे मरले समजे सांगता श्री आमता तूं सदैव सदी पाळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आम प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळे आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो. आपले बापा कडेन तुजें नेमी मागता ते म्हाका फावो कर. तेगा जाणांक तांकां तांची जतन घेवच्याक कामगारांची गरज आसा विनंती केल्या सम्यान तांकां पाव म्हूण आमी मागया. मंदबुदी आसल्या एका भुरग्याक संपूर्ण तरान बरी भलायकी दिवच्याक बऱ्या कामांत ताणें इंट्रस्ट दिवच्याक आनी त्या प्रमाणे चंचल जावचें ताचें मोत संपूर्ण तरान रावच्याक आमी मागता आसतना भुरग्यां पासत आमी मागया. शिकपाक जायत्या जाणांनी विनंती केल्या त्या भुरग्यांक जाय जाल्यार बरी मोत बरी जाणवाय बरी गिन्यान बरी जाणवाय गाय जाणवाय आनी हुशारकाय तांकां मेळो दी म्हणून सम्या लागीं विनंती करूंक मागता आसतना पाद्रीपेच्या हातान दिव्या समस्या ते परिहार जायनासतना रावल्ले एका बांयचे दोन कुटुंबां मदें जायते समस्या जाल्यात पाद्रीपे लागीं विनंती केल्यात आनी तशेंच रिजल हाची कोरोज एक्झिमा आनी आस्माक गूण जावचे खातीर मागोन आसात. घर जागो बेगीनच बऱ्या रितीन कांय अडखळ नासतना विकून वचोंक मागोन आसात. एकलो भाव जॉन आपल्या जाग्याची आनी घरची विलवारी जावं दी बेगीनच विकून वचों दी म्हूण हे मागोन आसा. मेळोंक आसचे इन्शुरन्साचे पयशे बेगीनच मेळचे खातीर एक भयण मागोन आसा. कश्ट दूख सगळें परिहार जावच्याक आमच्या लागीं मागोंक विनंती केल्या 5 कुटुंबांनी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपे मरले समजे सांगता श्री आमता तूं सदैव सदी पाळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय आम प्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कळे आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जशादी जशाता सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनान आतां मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत बरोवचो म्हाका आसा. एका आवयन विनंती केल्या तिच्या भुरग्यांक तिका जायते त्रास दिवन आसात. तिचे आशिल्ले पयशे सकडी ताणें व्हेल्यात आनी आज तिका आनी कितें त्रास दिवन आसात ताणें त्रास दिनच रावच्याक ती मागोन आसा. आनी तशेंच एक भुरगो भायल्या गांवेच्याक ताका विजा
येवची आसा कुवेटाची ती ताका येवं दी म्हणून आमी मागया. मस्कतान काम करच्या एका भयणीक सवकसाय ना, शांती ना, समाधान ना, तिचे दोगे भुरगीं तिचे कडेन उलयनात अशें आसता. ती विनंती करना आमच्या लागीं तिचे खातीर मागोवंक तिका जाय जाल्लें तें बरेंपण मोतीचें समाधान मेळच्याक कामाचें स्थिरासान सांबाळच्याक. आशा, फ्रांसीस, रोजलिन, मॅक्सिम, हेनरी ह्या भुरग्यांकी कॅन्सर पिड्यांतले गूण कर निवार आनी तांकां बऱ्या तरान सांबाळ म्हणून पाद्री पे लागीं विनंती करता आसता. आमचे सवते सवां पाद्री पेच्या हातांत आमी दिव्यान. सांग बरो आमची पिडा, सांग बरो तकली पडापड, तकली दूख, गम इन्फेक्शन, स्पॉन्डालिटीस, बुजांची दूख म्हणून जायतीं जाणां बोब घालून आसात. हातापांयाची गांठीची दूख, चलोवंक जायना, उबें रावंक जायना अशें आसता. सोमीन ताका आदार जावच्याक आमी मागया. कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर, थायरॉयड, वेरिकोस वेन्स, किडनी प्रॉब्लेम, कॅन्सराची गुणां, ट्युमराची गुणां, त्याच बरोबर मानसीक असमतोलन, स्नोव, विकनेस, सिरांची दुर्बळकाय, ह्या सिरांचे दौर्बल्यते हे सगळी सोमींचो आदार जावन पसून काडून लग्न जावन जायते वर्सां भुरगीं नातेल्या त्या काजरी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे, सैरीकेक आशेवच्या भुरग्यांक अपुरबाय तरा प्रामाणीकपणान नितीपणांत जायते बरी सैरीक मेळच्याक, कामाच्या सोजनेर आसच्यांक कामां मेळच्याक, उद्देगांत बिजनेसान लॉस जावन आसल्यांक तांकां बरी वाट दाखोवन तांचे बिजनेस बऱ्या तरान चलोवच्याक देव तांकां आदार दिवन दी. वायटांत आसल्या हर एका भुरग्याक फाटी हाडून दी. तांचे वर्तें जिवन सोम्या सारकें जावच्याक पाद्रपेच्या मजतीन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्ता बगोस आनी आमकां ताळणेन पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमन मरिया कृपे बरले सबजे सांगता आश्रय आमदा तो सदैव सदैव पाळ जोगुश्चें जेजो भगवंती मरे देवाचे माय आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाचे कले. आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक शादी दशाता सदा सर्वदा. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजे हात येता. ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत कष्टले आमचे तुका साध्य आमचे निर्भाग्य पाक्याचे तुझी काकूळ दाखय. तुझी आनी आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तानी दुर्बे काळजा मारिपात आमी जेणे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमारणे काकुरीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतानी भरवशा तुका आमी उलो मारता. आमी प्रदेशीची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसतना अस्कार आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकय ते तुजे काकुरीचे दोळे आमचे वर परते आनी ह्या प्रदेशांत तुजे कुशीन सदैव पाळ जेजू आमकां दाखय. ये दाळी मोगळी दुर्बी आमकां समजुजेच्या पस्क्या बापा सांपियो सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या सांपियो बापाय कल्त जावची येयल्या सांपियो कष्टान वरान तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो फ्रांसियासीच्या पाटलावदरा सांपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा सांपियो सोन्याच्या पाशाच्या गायनी नटयलेल्या सांपियो क्रिस्तादे भक्तीन भरलेल्या सांपियो कुंसाच्या सक्रामेंता मुखान बापाची काकूत दाखयल्ल्या सांपियो विधेयपणाच्या आदर्शा सांपियो मागण्यांत तिरासान सांबाळिल्ल्या सांपियो तुझ्या शांतीपणान कालत जाल्ल्या सांपियो सर ह्या जगा आदर्श जाल्ल्या सांपियो आत्म्याच्या बच्चा खातीर वावर उरल्या सांपियो पिडेस्ता भलायकेच्या दायजा सांपियो गरजे वता क्षण पावच्या सांपियो दुखलो मारतल्यांच्या भरवशा सांपियो आमा समेस्त आदारा सांपियो आमा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियो समर्पित चिणी आपण दिवन वेद करपे देण्याने बरलो आणि भगवान फ्रांसियासीच्या शेतान क्रिस्त या जगजान मागलोय. तुझ्या मागण्या आणि पण्यावर आमी आमकां पाव जाल्या बेसांती रसणे रावून क्रिस्ता सक्सेस जावन चियो आमकां तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आनी तुमकां सांबाळो. सर्व सभा मुखामळचो प्रकाश तुमचेर पांको आनी तुमचे दया करो. सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दवरले भक्त मानून घेव आनी तुमचे मागणी फळादीक करो. आनी सर्पाद वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. स्वागत तुमकां सर्वांकी मोगे छपा भयणी आमी सच्चा बलिदानाक पादुपेच्या वत्या मसतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी आर्गां दिवया. पयल्यान पयलें देवान आमकां सांगाता हाडला ह्या खातीर आमी देवाचो उपकार मागून ह्या आमी सच्च्या बलिदानां दी त्या सवान ताच्या आदोरी आमी मागया. डॉमिनिक कुटिना हाचे 70 वर्साचे बर्थडे जे इंटेंशन आर्गां बलिदान तो आज समर्पिता वसाईत ताणें मीस दिला. त्याच प्रमाणे आल्बन डिसोजा हाचे प्रत्येक इरेदा पासत आमी मागया. आर्गां बलिदान दिता सिस्टर रुपा वॉयसेस. फेलिक्स पिंटो हाची कॅन्सर पिडाक गुण जावच्या खातीर स्पेशल इरादो आमचे कडेन मागो विनंती केल्या. आदल्या हप्त्यांत ते आमच्या सांगात आशिल्ले आनी आज आमी परत तांच्या खातीर मागया बेगीनच ते आपल्या डायसिसाक फाटी वचों दी आनी बरी भलायकेन देव तांकां सांबाळून मागया. सगळे सरिल्ले बावट बसत आपल्या कुटुंबान सरिल्ले बावट असो शांती गवी आनी कुटुंब आर्गां बलिदान शारन मिरांदा आनी कुटुंब कोलकात्यांतल्या सर आत्म्या बसत सेलेना डिसोजा आनी कुटुंब सुचित्रा रिना हाच्या आत्म्या खातीर मार्शल आनी कुटुंब सुचित्रा रिनाच्या आत्म्या खातीर लोना डिसोजा आनी कुटुंब तशेंच विन्सेंट सेरावो हाचे एक प्रत्येक इरादो आसा. लायसान संत पासवच्या खातीर बैला गांवांत तो इरादो आमी दवरी. आमचे सोर इरादे देवा मुखार दवरून तेव्हा आर्गां दिव्या देवाचो उपकार बावड्या पवित्र नावी मिसाचे बलिदान माया मोगानात आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगच्या भाव भयणीनो आमी दिश्ट म्हणटाना चिंता फकस आमच्या दोळ्यांनी पळोवची. दिश्ट जावन आसा दोन तरांची. एक मनशा रुपी दिश्ट आनी दैवीक सैमाची दिश्ट. ताका आमी म्हणटा ह्युमन आय एंड डिवायन आय. आणि ह्युमन आयत आमी पळयत आसतना जायतो तापावत दिसता जायते उणेपण दिसता. पूण डिवायन आयत आमी पळयत आसतना सगळें अपुरबाय दिसता. त्या जावन आसा सम्यान आमकां दिवचें वर्तें देणें. त्याच परमेश्वरान आमी पळयलें जाल्यार आतां म्हण येवेक द गार्मेंट ऑफ ग्रेस म्हळ्यार कुर्पेची न्हेसण ती न्हेसिल्ल्या वेळार सगळे डिवायन आय तांचे दैवीक दोळे उक्ते आसले. सगळें बरेंपण दिसतालें. एकामेकांत कांय उणेपण ताका दिसोना. केन्ना ती पातकान पडली त्या वेळार तांचे ह्युमन आय ओपन जालो दैवीक दोळो बंद जालो. आनी त्या वेळार एकामेकांत जायते तापावत एकामेकांत उणेपण एकामेकांत कितें सकडी तांचे थंय आसले वायट गूण ते खंय लिपन आसले की तांकां ते ताचे
मनशाचे दोळे उक्ते जाल्ले ते दिसून आयले आनी आज आमी पळयता जाल्यार देवान आमकां दिल्ले ते भोव अपुरबायचे दोळे हर एकल्यांकी आमी बऱ्या तरान पळोवच्याक जांक पुरो आमचे आंतरीक दोळे दॅट इज द स्पिरिच्युअल आय इन द सेम वे वी हॅव द ह्युमन आय आमचे भायले दिश्ट दोनी एकच तरान आमी मांडून हाडूंक प्रयत्न करया कित्याक सम्यान तसली दिश्ट हर एकल्या वयर वापरली ती जावन आसा दैवी दिश्ट आनी त्या देखून तांची बिरमो ताका दिसली तांचे सुरसुरे बगले आनी तांकां वर्त्या मापान तो वेगोवन तांकां बरें ताणें केलें आमच्या जिवनांतय बरें करूंक जायते अवकाश मेळिल्ले हे थोडे अवकाश आमच्या त्या मनशा रुपी दोळ्या देखून आमी होगडोन घेतले जाल्यार हेरांक आमी तापावतेंत तांच्या वयर अपराध मांडला जाल्यार हेरांचे तुलान केलां जाल्यार हेरांक कंप्यार केलां जाल्यार संपदारां सुमेते बक्षणे मागया सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सरून सांगता मनाचे दोन तणां सरून वायट आनी बरें सरून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपददा देव आमची काकूत करूं आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन. सरपदाणी सजनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपे तुझ्या जगा सांपी योग तुझ्या पुताच्या पाशावच्या गायने नेटोव तुझ्या कुर्साच्या मिस्तेरा भागीदार खेळोय असे ताच्या मिसावाद्वारे तुझ्या गणेर मागची दाम आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाश्यात एकवटून रावू आनी संतोषान तुझ्या महिमेन वाडलेली आमकां पाव कर आमच्या समेत पुताचे जो क्रिस्ता वरवे तो कर देव तुझ पवित्र आत्मेजकपणाची आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप 40 दीस सोमतस नोएन आपणे केल्ल्या तारवाचे जनेल उक्तें केलें आनी एका कावळ्याक भायर धाडलो. धर्ण सुकसर तो हेवशीन तेवशीन उबलो. उपरांत धरणीतावन उदक देवलांगी ना म्हूण पळोवचे खातीर ताणें एका पारव्याक भायर धाडलो. पारव्याक पांय तेंकूंक सुवात मेळ्ळी ना देखून तो ताचे शीं तारवाक पाटी आयलो कित्याक प्रतवेचेर आनिकी उदक आसलें. ताणें आपलो हात भायर घालून पारव्याक धरून तारवा भितर हाडलो. उपरांत आनिकी 7 दीस तो राखून रावलो आनी परतून पारव्याक ताणें भायर धाडलो. सांज जातना पारवो पाटी आयलो आनी आबळे ताची बोंचीत जायतुनाची एक ताळी आसली. आतां प्रतवे वयलें उदक देवलां म्हूण नोयेक समजलें. आनीक 7 दीस तो रावलो आनी परतून पारव्याक भायर धाडलो. पूण हे पावटी तो पाटी आयलो ना. नोएक 601 वर्सां प्राय जातना पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा धरणी वयलें उदक देंवलें. नोएन तारवाचें दार उक्तें केलें आनी भायर पळयलें आनी आबळे धर्ण सुकोवन येतली. उपरांत नोएन सर्वेश्वराक एक वेदी बांदली आनी शुद्ध मन जाती आनी सुकण्या मदली विंचून तांची होम बली वेदीचेर अर्पिली. सर्वेश्वरान तिचो स्वादीक परमळ घेतलो आनी आपणे इतल्याक तो म्हणालो, मनशांक लागून
हांव पृथ्वेचेर परतून केदींच शिराप घालचो ना, कित्याक भुरगेपणांतावनूच मनशाचें काळीज खोटें. हांवें येदोळ नाश केल्ले परी ह्या फुडें केदींच सर प्राणयांचो नाश करचो ना. पृथ्वी आसा सर वंपणें काळ आनी लुवणें काळ, थंडी आनी गरमी, उनाळे आनी हिवाळे, दीस आनी रात सदांच आसतली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. सोम्या जेजू ख्रिस्ताचो बाप, तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडो, तुमच्या पवण्याचो उंच बरवोसो तुमकां उगडापो जावं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, सामा खबर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ. असे जेजू आणि ताचे शिस बेतसाइदा घेवन पावले. थंय थोड्या जाणांनी एक कुलड्याक जेजू सरशी हाडलो आनी ताणें ताका आपडी जाय म्हणून ते परत लागले. जेजून त्या कुलड्याचो हात धरून ताका हळडे भायर आपोवन व्हेलो. थंय ताच्या दोळ्यांक ती पिलावन ताणें ताचेर आपले हात दवरले आनी कांयपणी तुका दिसता म्हणून ताचे लागीं विचारलें. आनी ताची दिश्ट पाटी येवंक सुरू जाली तितलीच ताणें जाप दिवन म्हळें, मनीस म्हाका दिसतात पूण रूख सल्लेले बरी म्हाका दिसतात. तर जेजू परत्यान ताच्या दोळ्यांचेर आपले हात दवरले आनी तेदवा ताका सारकें दिसोंक सुरू जालें. तो बरो जालो आनी आतां सर वस्तू ताका स्पश्ट दिसूंक लागल्यो. आनी जेजून ताका घरा पाटीं धाडन म्हळें, हळडेक बी विशीं जाल्यार ही गजाल कोणाकच सांगिनाका.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त जय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कालच सकाळच्या वेळार हांव वाहन चलोवन येता आसतना गोंय सगलो भाव म्हाका म्हणा लागलो, फादर म्हाका एका मनशाची हांगा रेते जावन आसा, ताचे फोन नंबर जाय, ताका पर्सनली विजीट करूंक जाय. म्हाका वो भाव बरो जाणा, हांव तो आमच्या पडटा रेतीर मागीर येतालो केदाळाय आनी आज ताका जायते कश्ट आसात म्हणून हांव जाणा. आनी आसता हांवें ताका सांगलें ताचे फोन नंबर युजली म्हजे कडेन ना आनी ताका मेळोंक की तुका अवकाश आसचो ना, त्या देखून तूं त्या रेतेरीक वच आनी थंय देवा लागीं माग आनी बरें जातलें. परत परत ताची मॅसेज म्हाका कशें म्हणी करना, ताचे एक नंबर ताका कॉन्टॅक्ट करचे बरी तुमी पळयात. म्हणे हांव तातूंत परत चड इंट्रस्ट घेना, म्हाका कॉन्टॅक्ट करूंक डायरेक्ट नंबर जेजूचे आसा, त्या देखून कोणाच्या नंबराक हांव चड जाण कॉन्टॅक्ट करूंक वचना असल्याक, त्या देखून तूंय वच जेजू कडेन माग. परत ताची मॅसेज म्हाका कोण म्हणी आसा की फादर, म्हाका थोडी वळखीची आसात आनी हांवें ताका फोन केलो आनी म्हळें असो एकलो मनीस विचारतालो, ताका हांवें सांगलें समजना, त्या देखून ताची कोणाचे नंबर आसा की. आनी ताणें म्हाका म्हळें एका मनशाचे नंबर हांव दिता फादर, ताका सांगून तुमचें नांव फादर इच्छेन सांगलां म्हण सांगून आनी पळया कितें आतां. हांवें तें नंबर धाडिल्लें, ताच्या मागीर इमिडिएटली रेस्पॉन्स, थँक्यू सो मच फादर, आय वॉन्टेड दीस नंबर, आय वॉन्ट टू मीट हिम. आतां म्हाका ताचे सवाल कशें हांवें एका मॅसेज घालून त्या मनशाक मेळोंक विचारचें की या डायरेक्ट कॉल करून विचारचें म्हणा लागलो. ताका हांवें म्हळें तें तुका सोडिल्लें, कितें करूंक आसा, हांव तातूंत चड पाती येना, त्या देखून हांव तुका कांय सजेशन दिना. परत म्हजें सजेशन तुका इतलेंच, तुका बरें जावंक जाय, वच त्या रेतेरीक आनी तूं बरो जातालोय, आनी जें कितें देवाक करूंक साध्य आसा तें तो करतलो. देवाक असाध्य म्हणलें ह्या मनशान करूंक साध्य ना, त्या देखून देवा लागीं माग म्हण सांगतना ताका तें समजूंक बारीक कश्ट लागले. आनी आज वांजेल वचतना म्हाका उडास आयलो, कित्याक की म्हळ्यार हो कुर्डो जेजून दुसरे कडेन पुरो तुमी पळयलें जाल्यार एकूच जाणें त्याच कडेन बरो जा म्हणा लागलो, भारतीय बँक तो म्हणा लागलो बरो जा, दोळे दिसले. आयच्या ह्या कुर्ड्याक इन्स्टंट हिलींग जावना. आज आमी पळोवन जितल्यान हर एक कडेन इन्स्टंट हिलींग जाता की, जस्ट वचून रावून लक्षण हिलींग जाता की, ह्या मनशान म्हाका आपडल्यार हिलींग जाता की, मनशा लागीं गेल्यार हिलींग जाता की. हिलींग करचो तो आनी हांव न्हय, हिलींग करचो एकलोच सोमी. आनी त्या सोम्या नंतर ह्या कुड्याक ग्रॅज्युअल हिलींग म्हळ्यार क्रमेण ताचें हिलींग जावच्या बरी पळयलें तर सोम्याचे योजना संपूर्ण तरान आमकां आसात. ताका कळीत आसा कशें करीत जाय, आनी ताका इन्स्टंट हिलींग करूंक कितें जाता, ग्रॅज्युअल हिलींग करूंक कितें जाता. त्या देखून सोम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू, मनशाच्या सक्ते वयर न्ही, सोम्याच्या सक्ते वयर आदार दोन पात्येणी दोन कोण मागता, ताका खंडीत जावन देव ना म्हणना. आमेन. मोगाच्या भावभयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वप्रदाता देवा बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुज्या सेवका संप्यो सवगडास काडून आमी दानां तुका भेटयता, तें तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमकां सृश्टाच्या जिविता व्हरून पावो. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्व
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता, सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदाणी ससनाच्या देवा सर काळे आणि सत्य आम तुका दिन वासूंक फावो. व कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुज्या आनंद शब्दारी सगळ्या मनशाकडून रस्तासना तुज्या उदारकते खातीर आणि ताच्या बरेपणा खातीर तुज्या एकल्याच पूत आशा वर्त्या मोगा देखून आमकां सल्वसांव दिवच्या खातीर ताका संवसाराक धाडले. आमचे नाश जायना जावच्याक पूण आमी बऱ्या तरां जिवीत जोडच्याक ह्या पुतान आपल्या कश्टा मरणांत आपले रगत व्हरून ताचें मांस आमकां खाण जावन दिलें. त्या संतोच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायता तुझे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय. बापाक करस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परिचोण जाता तिणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें ही तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्टी करायचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to ya. Soumya Jesu, tujhe madan, aami samaramta, tujhe pura jeevan paun, aami vargata, tuja yena Soumya Jesu. बापाचे माणसाने पण जीवन माणूस आम्ही भक्तीपणे उगडास काढता. व जिविता सोड आणि चडोवची काल्स तुका समर्पित हांव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां पाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत सेतला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उगडास काड. प्रांसेपच्या बगे बापा पीठ पावल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुजी इश्टगती मेल्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. प्रत्येक तरां विनंती करून मागता. आयच्या दिसा हांगा जमल्या हर एका भुरग्या बसत कोण सकडी आपल्या जिवितांत त्या समयाचे वरती पवित्र सकत घेवंक आशेता आनी अत्रेकता तांकां तुज्या वर्त्या सक्तेंत बर चड आनी चड मापान ताचें जिवीत सफळ जावं दी. तुज्या जिवनाक समा सारकी चिनी आमी जियोवच्याक रुपांतर कर आमकां. ओंकार मरे देवाच्या मागीर संगती बगे दोन उदाहरण तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असे सुसंप्रांती संपाद बियो समांतर संक्लारा बरोबर
सष्टां सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावोक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन. सुम्यान भोव मोगाचे प्रार्थना सिकेला भक्तीन सांगता म्हणूया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडली नाका पूण वायटांतले आमकां नाका सर्वेस्परा सर वायट आनी आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां आनी सर्गींच्या बागान आमच्या सळून जेजू क्रिस्त जेणे बरोशानात तेला आमकां तुज्या उदारका करती सर पातकांतले सुटे आनी सराकात आले वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम दिता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयसुबेच्या बावडचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपरमे तिका शांतीने आनी कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो मोग आसो आनी कठोर संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मुखेश भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू हर एका घडये आमी विसरले आनी मागले आमकां ताच्या खुशाप्रमाणे दिवचो आमचो सडवंदार आनी पोशांदार अशें जेवणाक आपलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे विचारयोचे म्हाका फावना पूण तुज्या नांवान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हणा लागलो हळल्याने वच पण कोणाक सांगे नाका प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ते जिविताच्या कणांत तुवें आमकां दादू शिकयलाय सांप्योचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेतून आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर्व करपाक दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्पद वेदादेव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो मुगेच्या बाबडीनो उपकार आठवणी करता या देवा सवान तुम्ही भागीदार जाल्ल्यात तुमकां आवडतो मोग त्या पाद्री पिहोस आनी त्या खातीर तुमी आयल्यात देव तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरो आनी प्रत्येक तरान आयच्या ब्रेड डॉनर जावन आसात
मिसेस फ्लोरा अल्बुकर्क आणि तशेंच मिस्टर डॉमिनिक खुटिना ताचे 70 वर्साचे बर्थडे आज. ताचे खातीर आमी मागला देव ताका बरी भलायकी दिवं दी म्हण आमी मागता. कालच्या दिसा आमच्या शांती गोबियस तिचे बर्थडे आशिल्लें. तुज्या खातीर आज आमी मागण्यात विनंती केल्या बरी भलायकी देव तुका दिवं दी. आनी आयची पिरचेन जावन आसा डॅरल मोंतेरो आर्गां बलिदान जावन मेळिल्ल्या कामा खातीर बरें काम मेळ्ळ्याक देवाक आर्गां दिवन ही पिरचेन दिल्या. डॅरल मोंतेरो हांगा ताचे कोणी आसा तर तुमी येवन ती मानाची वात स्विकार करची. लिना बाई जायते तेंपा जावन ती मागोन आसली आनी अरियेका नव्यान ती भागीदार जातली. काम मेळ्ळें उपरांत येवंक आसा. ओके तर देवाक आमी उपकार आठवणी करन. देवाचो उपकार बाबण ताका बरें काम दिल्ल्या खातीर आर्गां पाठवया. खंडीत जावन आमी मागलें देव आमकां दिता आनी त्या प्रमाणे आमी कळमीत नासतना मागोंक वचून याद क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार समेचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सम्या दयेन आयका आमचे मागणे आनी आमची भोग तुजेशी पावंदी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मंगळा बापा आमचे तुवें संपादपेचे विनवणेन वतल्या सर करपे देण्यापासून आमी तुका आर्गां दिता. सर्वस्त तुजे उपजत आनी मनशां दोस करता. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा चडलेल्या उण्याचे तुजे आशिर्वाद का. हे उणे स्वीकार करतले आमच्या आत्म्या आनी कोडीक बरी भलायकी गटा आनी पोशाण मेळूं. हे स्वीकार केले आमच्या जिवांतले सरपिडा शिराक गुण जावं. हे मागणे आमी भोवतीर भावार्थान संपादपेचे विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Santa Pio Bapa Muja Sumyan Maka Dilya Ukar Tuzo Awateita Mazate Tuja Pratita Gayelya Kalza Jatu Vaiza Durba
Padre Pio, आम्हा पासोत विनंती कर. बगेन कष्टाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.